हे शाळेचे सारखे जावपाचे रिपेरींग जावपाचे ना नवीनच जाय आमकां शाळा आमच्या भुरग्यांक मराठी इस्कॉल जाय तर भुरगीं खूब येता अशें म्हणून आमकां उत्सव सारको साजरो करपाचो दीस आसा न्हू आमी सगळे पेरेंट्स सारको हे करता आमचो उत्सव साजरो तेका लागून आमचें मातशें हें करपाचें आमकां वाडोवन दिवपाची शाळा नवीन बांदून दिवपाची। आता पावसान तुमची शाळा गळटाली पळय तेन्ना तुमी ह्या शाळेन भुरग्यांक दवरलेले? आमी ह्या शाळेत दवरलेले आमकां मागीर भंय दिसा न्हू धाडपाक बी एक वाटेन वारो येता पावस येता सगळे भितूर गळटले आमी शाळा केन्ना कोसोवन पडेल ते बी सांगोंक जायना न्हू आमकां एक वाटेन धाडपाक बी भंय दिसता खरें नाच गरजे म्हणल्यार धाडपाचें पडलें न्हू। आता शाळा रिपेरींग येयल्या तेन्ना म्हणजे बरें दिसता की कितें म्हणजे कशें दिसता? आता बरें दिसता खरें मातशें नवीन शाळा अशी जावपाची म्हणजे आता फक्त वयलच रिपेरींग करता म्हटल्यार तेंच्यांनी नवीन रिपेरींग करून काय फायदो भिंती सगळे किऱ्याच पडले न्हू तो नवीन जावपा जाय नवीन बांदून दिले तर आमकां बरें आसा गांवच्या सगळ्यांनी हे करून दिवपाचें बांदून तेका सगळें। हय पूण तुमी आता शाळा आमकां म्हणजे रिपेरींग जावपाक तुमी कितें पत्र व्यवहार बी तुमच्या शाळेसून गेल्लो आसा वयर ऑफिसा? हय सगळो केल्लो आहा आमकां सगळें सांगलां न्हू तशें पास जावन येयला तुमी हे करा म्हणून आमी गेल्ले कोणी आमकां सांगलां तशें तेंच्यांनी वयरसून पास जावन येयला तुमकां नवीन शाळा दिता म्हटलां परत नवीन बांदून दिता म्हणून सांगला रिपेरींग जाता म्हणून सांगनासलें आमकां रिपेरींग पयलीं सांगलेलें पावसाच्या पयलीं सांगलेलें मागीर पावस बेगीन लागलो न्हू तेका लागून ते रिपेरींग वयले हे उरले शेत घालपाचें मागीर ताडपत्री घालून दिल्ले तेंच्यांनी खरें कितें करून बी गळा। ही शाळा आता रिपेरींग करपा खातीर आमी 4 वर्सां पयलीं हें केल्लें बरोवन दिल्लें तेन्ना आतां ही रिपेरींग येयल्ली आसा पण येयल्ली आहा कशी फक्त वयले तुटके सकयले भिंती सगळ्यो पाड जाल्ल्यो आसा तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की आमकां कॉम्प्लेट शाळा आमकां दुसरी बांदून दिवपाची कित्याक भुरग्यांक हेवटे तेवटे उलोवपाक त्रास जाता जागो मेन म्हटल्यार मेळना शिक्षणा खातीर परत ते भितरले सामान काडपाक हें करपाक कोण मनीस मेळना दवरपाक मेळना तेन्ना ही सरकारान मातशें ते फुडें सरून तशें आमचो कौन्सिलर रामदास हेणीच आमकां हे पास करून हाडलेलें आसा तशी ही फुडली पास करून तेणी हाडपाची की नवे बांदून दिवपाचे आमकां आनी तशें रूम मातशें वाडोवन दिवपाचें कित्याक भुरगीं आमच्या इस्कॉलान हांगा जास्ती आहा। आता सध्या भुरग्यांक खंय व्हेला? सध्या हनुमान इस्कॉलान शिफ्ट केल्ली आहा ती बी 2-8 दीस लागले आमकां ते रूम भोगपा खातीर तेज्या उपरांत हें जाल्लें नाहा आनी शाळा आमची ओपन करून दवरलेली आहा आनी भुरगीं आतां हनुमान इस्कॉलान शिकता तेन्ना आमी म्हणटा बेगींतल्या बेगीन मातशें एक आमचो कौन्सिलर किंवा आनी गांवांतल्या भुरग्यांनी हें करून बेगीन एकदां स्टार्ट करपाची।